जी सरकाराकडे इतलीच मागणी आसा की जे महिला 1,500चा बेनिफिट घेता त्या महिला खातीर प्रत्येक दर म्हयन्याक 30 नाल्ल तांकां फ्री दिवचो हीच माझी सरकाराकडे मागणी आसा। पण आमच्या भाई विरुद्ध प्रतिमान अशें कितें वायट उलयलें जाल्यार आमी ताळगांवची महिला ताका कशीच वगी रावची ना, ताका लज करतली। नाल्ल सबसिडीचेर 5, 10 आणि 15 रुपयांनी दिवचो आणि नाल्ल सामके सवाय जाय मेरेन स्कीम दवरची म्हूण महिला काँग्रेस मागता। सरकार विकता नाल्ल 10 ते 20 रुपयांनी। जस्ट लोकांक उगी करपा खातीर म्हणून तुम्ही म्हाका दिसता खंय तरी 15, 18 आणि 20 घाल्ले आसा आणि तांकां सांगपाचें आसा की काल तो म्हणटा की ही स्कीम फक्त 2 म्हयने म्हणून। पर्रीकर बाब 2 म्हयन्यान देखून समज प्रायस रायज तशीच उरली जाल्यार तूं कितें करतलो? कित्याक फाल्यां यू आर अ मास्टर ऑफ यू टर्न्स, टुमॉरो यू कॅन सेट दॅट आय हॅड ओपनली सेड इट इज ओनली फॉर 2 months. सो वी वॉन्ट टू नो, यू हॅव टू स्पश्टीकरण दिवपाक जाय की टील द प्रायसीस आर बॉट डावन दिस स्कीम विल कंटिन्यू एंड वी डिमांड दॅट इट शूड बी 5, 10 and 15 रुपीज। व्हडलो नाल्ल 15 रुपयाचो कर, मिडियम नाल्ल 10 रुपयाचो कर आणि धाकलो नाल्ल आसता पळय तो 5 रुपयाचो कर। तरच 5, 10, 15 is the right price. 5 rupees, 10 rupees and 15 rupees is the right price if you want to give on subsidy, not 15, 18, 20. It hardly makes a difference and it is a burden for the people to go and stand in the line there. नाल्लांचेर खंय रोखडोच कितें तरी उपाय येतलो म्हूण बीजेपीच्यो बायलो सांगतात। आमच्या जाणटेल्यांनी जे रोयल्लें तें आमी आयज खंय तरी खाता। आमकां खबर आसा प्रोडक्शन कमी जाल्ल्या कारणान आमकां हो प्रॉब्लेम फेस करपाचो पडटा आनी टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लेम आवर गव्हर्मेंट हॅज रायटली टेकन अ डिसिजन वेरीन आमी 15, 18 आणि 20 ह्या रेटीन म्हणटात तशें गव्हर्मेंट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनांतल्यान हे डिस्ट्रीब्यूट करता पर फॅमिली 30 अँड आय सपोज आर पीपल वील फर्दर टेक अप विथ ऑल द स्कीम्स वीच आर देर आनी ते कल्टिवेशनाच्या आणि मोर प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट हाच्या दृष्टीन विचार करतले आणि इन दॅट केस आय सपोज वील बी एबल टू सून सॉल्व दिस प्रॉब्लेम। बीजेपी 2019तले लोकसभा वेंचणुकेचे तयारेक लागल्या। पक्षाचो आयोजन सचिव शिवप्रकाश बीजेपीच्या बायलांक वर्ग घेता। आमचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी श्री शिवप्रकाशजी हांगासर आयिल्ले, तांच्यांनी खास करून आमच्या महिला मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांकडे उलोवप केलें आणि हे उलोवप आणि ही आयची जी मिटींग आशिल्ली ती आमच्या येणाऱ्या इलेक्शनाची पूर्व तयारी आसली। महिला मोर्चान कशें फुडें सरून म्हणटा तशें आमच्यो प्रत्येक योजना प्रत्येक नागरिकांक मेरेन पावप आणि ताच्या उपरांत म्हणटा तशें आमी जे फुडें एम करता की 2019च्या लोकसभा इलेक्शनाक आमच्या हांगा गोंयांच्यान 2 सीट्स निवडून हाडपाचे आणि त्याच बरोबर आमचे 283 जे आत्ताचे खासदार आसा तांची संख्या हाच्यान फुडें वाडोवपाची। मजगती सरकारी फॉर्मा वेल्यान दीन दयाल उपाध्यायाचे मोनोग्राम काडचे म्हूण प्रदेश अध्यक्ष शांताराम नायकान विशय काढलो। Deen Dhyal Upadhay is a person who opposed freedom of this country. I would like to ask Mr. Parrikar whether he would like to worship such a man who was against freedom of India and who wants Muslims and Christians to be treated like slaves. Therefore, I demand that government of Goa should remove this monogram from the forms of the government wherever they are printed. Otherwise, it is going to be an insult to the democracy, an insult to the freedom movement of the country. Bureau Report, Prudent.